एक वर पावस पडून आक्केंबायज रावणफोंड जंक्शनार किंवा वेगवेगळ्या भागांत ते जावं दिगरपाली जावं नावेली जावं दवल्ले जावं किंवा आक्केंबाय जावं उदक इतले भरले हायवेचे हेजेर की लोकांच्या घरांत उदक वचपाक लागलें। अशें जालां की परिस्थिती आमी इंटरनल ड्रेनेजीस निवळ करपाक लास्ट इयर 9,000 दिताले, ते 9,000 पावना म्हणून आमी ह्या फावटी बजेटान घालून 15,000 केले, कित्याक एरिया वास्ट आसा आनी लेबर कॉस्ट 800 रुपयाचे कमी ना। जेन्ना आमी फाटल्या दिसांनी PWD ईक बरयल्लें तेमी आमकां रिप्लाय अजून दिवूं ना, आनी जेन्ना वचून पर्सनली मेळ्ळें तांकां की तुमी ड्रेनेजीस केन्ना निवळ करता तेन्ना ईन सांगलें आमकां की PC प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरान मेमोरेंडम काडला की ती ड्रेनेजीस तुमी पंचायतीन स्वता निवळ करपाच्यो किंवा पॉटहोल्स आसा ते तुमी स्वता काडपाचे। म्हाका एक विचारपाचें आसा PWD डिपार्टमेंटाक, समज आमी इतले समज पॉटहोल्स काडपाचें काम आमी करता, हायवेची ड्रेनेजी निवळ करपाचें आमी काम करता, जाल्यार आमकां तुमची गरज कित्याक? फक्त ब्रिज बांदपाक कोट्यांनी कोटी पयशे येतात, पूण समज एक बारीक सामान्य मनशाक हे पयशे पावनात, जे गरजेचे गोश्टीक पावनात, जाल्यार हे पयशे येवन फायदो कितें? जे पब्लीक वर्क म्हणटात ते करपा सारके ते डिपार्टमेंटा कडेन समज लेबर ना आनी पयशे ना जाल्यार कसलो फायदो ह्या डिपार्टमेंटाचो? हे अशी आयज हांवें कलेक्टरा कडेन मागणी केल्ली आसा, एक मेमोरेंडम सबमीट केलो कलेक्टराक की तुमी डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे इंचार्ज तुमी बेगींतले बेगीन हेजेर कितें तरी कारवाई करात आनी हेजेर कितें तरी एक स्टँड दियात, नाल्यार आमकां रस्त्यार देवपाचें सोड, रस्ता रोको बी ते कांय करपा ना, जे कितें करतले ते PWDच पळोवपाक उरतले आनी PWDचो मिनिस्टर जो सुदीन ढवळीकर आसा तो PWDचे CM पळोवपाची स्वप्नां सोडून आमचीच स्वप्नां पळोवपाक लागतलो फाल्यां हे कितें करतले काय म्हणून।